सर काणकोणात 2 दीस पयलीं एक बोवाळ जालो तो म्हणल्यार गोवा फडची थंय मिटींग चालू आसली आनी पुलिसांनी तांकां थंय स्टॉप केलें. ते म्हणटा की पॉलिटिकल विशय जालो आनी ताका लागून केलें. एक गजाल आमी लक्षांत दवरपाक जाय, आमी सगळे पॉलिटिशियन शाणे लोक. तसो विजय बाब बी शाणूच न्हय, तो गोवा फॉरवर्ड पार्टी जाली. त्यामुळे प्रत्येकान हाची नॉर्म्स जे आसा सांबाळपाक जाय आनी नॉर्म्स सांबाळीना आसत जर जायत न्ही जाल्यार पुलीस यंत्रणा जी एक्ट जातलीच. त्यामुळे जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट लागता तेन्ना सगळे प्रकारचे ताका परमिशन आनी ते सगळें लागतलेच लागतले. आनी समजा त्या जाग्याचेर हांव आशिल्लो जाल्यार म्हाकाय लागता आशिल्लें, म्हाकाय लागता, तुकाय लागता. त्यामुळे जर एखादी सरकारी यंत्रणा जर एक्ट जाली आसत जायत न्ही जाल्यार कोणाचेर ते खापर पडप दिसता न्ही ते बरोबर न्ही. आनी त्यामुळे आनी निखाल विजय सरदेसायन जर करची न्ही कित्याक कारण कशें ना तो मॅच्युअर्ड पॉलिटिशियन आसा की एक जबाबदार राजकारणी आसा. तो आपली पार्टी चलयता. त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे कोणाचे तरी खापर फोडले आनी तो विशय थंय राजकीय भांडवल केलें अशें करपाक अर्थ ना आनी तें निखाल करची न्ही. म्हणजे आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव खंयच्याच विशयाचेर हांव भांडवल करपाक वचना. हांव म्हजें काम म्हणजे लोकां बरोबर आशिल्लें फेथ आसा त्या बद्दल हांव कोणाचें क्रिटिसायज करपाक केन्नाच वचना. म्हणजे गेल्या सादारणच्या 3-3.5 वर्सां तुमी पळयलें आसतलें हांव कोणाच्या तरी खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचेर किंवा बाकीचेर हांव राजकारण करपाक गेलो हांव केन्नाच वचना आनी हाचे फुडें हांव वचना. आनी म्हजे बरे गूण आसा जे आनी म्हज्या कार्यकर्त्यां मदीं जें काम आसा तेंच म्हजें हें आसा. त्यामुळे खंयच्याच विशयाचें हांव राजकारण करपाक वचना. तुमी कशें पळयता की काणकोणा आतां चडशे सगळे चड भार दिता, बोर चड घालता. बरं घालूं जाय, प्रत्येकान घालपाक जाय न्ही तो. कारण पळय हाजे पयलें लोकसभेचे पयलें की ते लायता खंयचेर नोत लायता की फाटल्या 2022 आसा न्ही 4 जाण कॅन्डिडेट आशिल्ले आनी म्हणून ते थंय म्हणजे ते डिवायड जालें हें जालें तें जालें सांगता बरोबर काय न्ही. आतां हें सगळें करता आसतना लोकसभेक 1 to 1 आशिल्लो मरे बरोबर काय न्ही. म्हणजे लोकसभेक जो 1 to 1 आशिल्लो की त्या लोकसभेक 1 to 1 आसतना सुद्दां नासतना आमी 6,000 पेक्षा लीड आसतना म्हज्या मतदारसंघात दिल्लें आसा. आनी त्या वेळार हाजेर लक्षांत घेता की हांवें केल्लें काम आसा की म्हजे बरोबर लोक आसा हें त्या वेळाचेर प्रूव जाल्लें आसा. आतां त्या तांणी ताचें हें करून भांडवल करून कांय अर्थ ना. कारण की ह्या सगळ्या टफ हातूंतल्यान जे आसा न्ही 2017 ते 22 पर्यंत जे आसा न्ही हांव आमदार नाशिल्लो. आनी त्यामुळे एखादी प्रत्येकाच्या आयुश्याची एक बॅड फेथ आसता आनी ती म्हज्या आयुश्यांतली बॅड फेथ आनी तातूंतल्यान भायर सरून जे आसा न्ही आनी 2022 हांव निवडून येयलो आनी 2022 उपरांत जे आसा न्ही हांवें संघटन आसतलें कामाचे खातीर हे म्हजें आशिल्लें स्कील आसा न्ही त्यामुळे आज हांव पावल्लो आसा की हांगा चड दीस कोणी हें करपाची गरज ना की 22 तारखेक रिजल्ट येतोच म्हणजे झेडपीचे म्हजे कडेन 2 आसा दोनी रिजल्ट येतलो. दूध का दूध पानी का पानी करतलें. त्यामुळे ताजेर त्यामुळे हांव म्हजे पूर्ण विश्वास आसा म्हज्या कामाचेर विश्वास आसा. त्यामुळे हांव ताजे खंयच्या विशयाचेर भांडवल करना. म्हज्या कामाचेर म्हज्या हाचेर आसतना म्हाका 100% ट्रस्ट आसा फेथ आसा आनी हांव खंयच्याच कोणाक डिवसपाक वचना. कोणाचें कोणी अशें हें मारलें कोण जेका राजकारण करपाक तें करूं दी कांय हरकत ना आनी ताणें करचेंच. म्हजें राजकारण वेगळे पद्दतीन आसा. थँक्यू. सर तुमी कशें पयले इजिदोर पळयता आमी की एक पयलीं तो काँग्रेसीन मागीर BJPन गेलो आतां तो BJPन सुटून हांगा गेलो तेजें कशें पळयता तुमी कारकीर्द तेजी? हांव ताची कारकीर्द पळयत पेक्षा सगळ्यांनी जनता खबर आसा. हांव ताजे कमेंट्स केलेना. प्रत्येक लोकशायपणान आपल्या खंय वचपाचें आसा तें आपणें ठरोवपाचें आनी ताणें ठरयलें आसा तो गेल्लो आसा. आपल्याली फी ती आसा आनी ताका खबर आसता न्ही म्हणून गोवा फॉरवर्डाक वचतकच आपणें हित आसा ताणें चिंतलें आसा ताणें वचून दिलें. Mr. Vijay says कि BJP is getting scared of united opposition. अशें कितें आहा तुमचें? कितें म्हणटू युनायटेड ऑपोजिशन भिता सगळे ऑपोजिशन एक जालें म्हणून BJP भिता म्हणटा तो. अरे हांवें सांगलें तुका पयले लोकसभेक आसा म्हज्या मतदारसंघा बाबतींत विचार केलो जाल्यार लोकसभेक 1 to 1 आशिल्लो मरे. 1 to 1 आसतना सुद्दां म्हज्या मतदारसंघाक आसा न्ही हांवें 6,000 पेक्षा लीड दिली आसा. हांव आतांच हांव गॅरंटेड सांगता की ती 6,000 पेक्षा लीड जी आसा न्ही ताजे फुडें वचून 7,000 8,000 बी जातले. या थँक्यू.